वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर गुड इवनिंग। हेकाच लागून की सकाळच्यान जो आसा पळय तो हांवें व्हिडिओ कांयच शूट केलोच ना। व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट केलोच ना सकाळच्यान। आणि आता व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तुम्ही इमॅजिन करपाक शकता की हांव केन्ना स्टार्ट करता म्हणून। म्हटल्यार अशें की आता हांवें गुड इवनिंग म्हटलें न्ही, तुमकां अशें दिसता आसतलें की ना हांवें आतां सांजचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केलो अशें म्हणून। तर ना आता न्ही रातची 8:45 सुमार जाली आणि आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां जस्ट स्टार्ट करता। आता हांव रेडी बीन जाला। तुम्ही आता अशी म्हणनाका आतां की हांव खंय तरी वचून येयलें आनी आतां इतलो रातचो येवन हांव आतां व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करता अशें म्हणून। तर ना फर्स्ट टायम अशें की आमी लेट नायट खंय तरी अशी भायर सरता। फर्स्ट टायम ना लग्ना पयलीं अशी केन्ना आमी खंय ह्या टायमार भायर सरल्या वचपाक ना लग्न जावन अशी फर्स्ट टायम आमचो एक्सपिरियन्स। इवन हांव हेच्या वांगडा न्ही फ्रेंड्सां वांगडा सुद्दां लेट नायट केन्नाच भायर सरनाशिल्लें। तुमकां तर खबरच आसा टिपिकल इंडियन फॅमिली आमची। सो 6 जाली घरान, 7 जाली घरान, तेच्या नंतर खंय वचप ना, भोंवप ना, करप ना तशें। सो केन्नाच खंय वचूं नाशिल्ली। फर्स्ट टायम आमी हो एक्सपिरियन्स घेवपाक न्ही भायर सरता। एक्चुअली जालें अशें की सकाळच्यान हांवें व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो कांय शूट करूं नाशिल्लो। आयज संडे न्ही, घरांतली खुबशीं कामां जी आशिल्लीं ती केली, भायर थोडीशीं कामां आशिल्लीं ती सगळें केलें आनी म्हटलें आयज सुटी जी आसा पळय ती घेवया, संडे न्ही हॉलिडे घेवया। एक्चुअली व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें अपलोड केला। तुमी आयचो म्हजो व्हिडिओ जो आसा न्हू तो पळयलो आसतलो। मा आयिल्ली पळय न्हू ती सिरीज जी आसा पळय ती चालू आसा। सो तो व्हिडिओ तुमी पळयलो आसतलो आयच्या दिसार। सो शूट करूं ना, म्हटलें आसूं चल आयज नाका अशें म्हणून। तर अकस्मात न्ही आतां असो प्लॅन जालो आमचो की आमच्या हांगासर करावळी जी आसा पळय ती स्टार्ट आहा। तुमकां खबर आसतली खूब जाणांक। म्हटल्यार हो व्हिडिओ जेन्ना तुमच्या कडेन पावतलो तेन्ना करावळी जी आसा पळय ती सोंपली आसतली। स्टील तुमी हो म्हाजो व्हिडिओ आतां पळयता आसतली करावळीचो। तर करावळी जी आसा पळय ती स्टार्ट आसा। सो जेन्ना आमी माक घेवन कारवार बिचार गेल्ली पळय न्हू त्या दिसा करावळी लागताली फेरी बी सगळी। सो आमी अशें चिंतलेलें की एक दीस येतली आमी अशें म्हणून। तर आयज या फाल्यां या, आतां नाका मागीर नाका अशें करून उरलो आमचो। मा बी आशिल्ली, मागीर माक ड्रॉप करपाक गेली आमी, हेची कामां अशें करून भायर सरप जालेंच ना। आनी माच्यान तुमकां तर खबरच आसा भोंवपाक बी जायनाशिल्लें। सो ताका लागून आमी तिका घेवन खंय गेलीच ना, 2च दीस मातशी भायर सरले आनी ती घरा कडेनूच आशिल्ली बाबडे। सो अशें करून मागीर न्ही खंय पावलीच ना करावळी। तर माक आमी आतां काल ड्रॉप करून येयली। आयचो सगळो बिजी डे गेलो आनी आतां हो अशें बसलेले कडेन म्हणपाक लागलो आमी केन्नाच रातची अशी वचूं ना न्ही करावळीक, आतां या आयज काय म्हणपाक लागलो। आनी असो जेन्ना नवो कितें एक्सपिरियन्स घेवपाचो चान्स पडटा तेन्ना हांव आनी सोडटा। हांवें म्हटलें चल या अशें म्हण। आतां जस्ट 7 7:30 सुमार न्ही आमचो प्लॅन जालो। तेच्या नंतर घरा कडेन तुमकां खबर आसता न्ही देवाचें करपाक जाय, जेवणाचें आशिल्लें। तर म्हटलें जेवन बिवन या अशें म्हणून। मागीर गेली न्ही एकदां लेट येवप जाता, मागीर लेट नायट जेवण बिवण जायना न्ही अशें म्हणून म्हटलें समतेच चल जेवन बिवन या अशें म्हणून। थोडीशी डिनराची तयारी केली, जेवली बीन आमी आतां आनी 8:45 सुमार जालें। आयज बेगीन जेवली, जेवन घरांतले सगळे राड्डावळे काडले, रेडी जाली आनी म्हटलें आतां वताच न्ही म्हाजो पयलो एक्सपिरियन्स बीन आसा तुमच्या वांगडा शेअर बी करया अशें म्हणून। फर्स्ट टायम तुमी म्हाजो रातचो खंय हांव गेला तो व्हिडिओ जो आसा तो तुमी बी पळयतले आनी हांव बी एक्सपिरियन्स घेतले। सो तें म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून। आनीक सेकेंड मेन गोश्ट जी म्हाका तुमच्या वांगडा शेअर करपाची आशिल्ली, केन्ना हांव व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करतलें आनी केन्ना तुमचे मेरेन ही गोश्ट पावयतली असो म्हाका म्हळ्यार एक हें आशिल्लें, एक्सायटमेंट आशिल्लो की ना तुमच्या मेरेन म्हाका ही गोश्ट जी आसा पळय ती शेअर करपाक जाय अशें म्हणून। तर सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार आयज अशीच न्ही दनपारां आमकां न्ही आयज एक वॅडिंग आशिल्लें। हो वॅडिंगाक गेल्लो हांव वचूं ना, हांव घरा कडेन आशिल्लें, घरांतली कामां येणार। सो पयसुल्ल्या रिलेटिवाचें लग्न आशिल्लें तर हांगा लागींच माजाळीन। तर हो गेलो वचून आयलो आनी येवन आमी दनपारां भायर सरपाचीं आशिल्लीं। सो हांव रेडी बी जाल्यार आमी भायर सरता, वचपाक वतालीं भायर। सो तितल्यांक न्ही एक अनएक्सपेक्टेड विजीट आयली। म्हटल्यारच म्हाजे एक सबस्क्रायबर म्हाका मेळपाक आमच्या घरा कडेन आयले म्हळ्यार फूल फॅमिली आयली ती सगळी। सो म्हाका हो मुमेंट जो आसा एक्चुअली कॅप्चर करपाचो आशिल्लो, शूट करपाचें आशिल्लें, बट हांव बीन इतलें आबूज जालें अनएक्सपेक्टेड, म्हाका खबरूच नाशिल्लें। आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो आमी शूट केल्लो नाशिल्लो। अकस्मात तेंच्या वयल्यान व्हिडिओ स्टार्ट करूं काय कितें शूट करूं म्हाका कांय समजना जालें। सो हांवें न्ही 1-2 पीक जे आसा पळय ते घेतल्या, ते तुमच्या मुखार हांव शेअर करता, म्हळ्यार तुमकां दाखयता, हांगासर तुमकां दिसतलें। सो बारीक दिसता आसतलें न्ही, सो तुमी फूल पीक जो आसा पळय तो पयलीं पळोवन घेयात। तर ही आसा म्हाजी सबस्क्रायबर, म्हटल्यार तेच्या
ती जे तुमकां लेडी दिसता पळय तेचें नांव आसा शोभा. सो ते म्हाजे व्हिवर सबस्क्रायबर म्हाजे मडगांव रावता. बेजिकली ती हांगचीच ह्या सायडीची कारवार सायडीची. सो ती घरा आयिल्ली तर हो लग्नाक गेल्लो न्ही म्हाजाई आमची कार दिसली म्हळ्यार फाटल्यान लोगो आसा न्ही यूट्यूब चॅनल म्हाजें नांव आसा यूट्यूब चॅनलाचें यूट्यूब लोगो आसा ती गाडी तेज्या भुरग्यांनी वळखली खंय आय थिंक तेज्या बायेन वळखली आनी आमगेर या म्हणपा लागले दिसता. सो मागीर ती आयली म्हटल्यार कितें आसा तो बेजिकली ह्याच सायडीचो तेजो मिस्टर जो आसा तो न्ही सो तांकां खबर आसा न्ही हांव दाखयता न्ही देवूळ ही वाट हांगच्यान तशें सो तांकां तो खबर आशिल्लें. सो ती आयली मागीर आनी की मेन म्हटल्यार कितें हो लग्न सन आयला आनी कार रस्त्यारच दवरली. आमकां वचपाक जाय न्ही रिटर्न हांव रेडी जावन बसलें. सो हो लग्नाचो अटायर हाणें चेंज केलो आनी आमी वचपाक लॉक बी करून भायर सरलेली. हांव शूज घालतालें भायर तितल्याक आयली. सो आयली म्हणटकीर रस्त्यार गाडी आसा आनी हो गाडी काडपाक गेलो. आमकां दिसलें सकयल कोण वता GA पासिंग गाडी न्ही रे तेगेली ती GA08. सो आमकां दिसलें सकयल कोण वता म्हणून आमी गाडी काडपाक गेले. पळयत जाल्यार तो म्हणपाक लागलो ना आमी तुमगेरूच आयला अशें म्हणून. मागीर आमी तुमचे व्हिडिओ पळयता अशें म्हणून मागीर तांकां आपयले भितर. सो ती बीन गडबडीन आशिल्ली म्हळ्यार तांकां जेवपाक वचपाचें आशिल्लें तेंचो मुखाल्लो प्लॅन आशिल्लो. सो मातशी बसली 5 मिनटां सुद्दां बसली ना 2 मिनटां सुमार बसली मातशी उलयली आनी मेळ्ळी बीन. म्हाका बी खूब बरें दिसलें. ही सेकंड टायम सेम एक्सपिरियन्स म्हाजो. फर्स्ट टायम लास्ट इयर ह्याच टायमार अशें म्हाजे एक सबस्क्रायबर येयल्ली ती बी मडगांव रावता आमच्या हांगच्याच नेक्स्ट वाड्या वयल्यान ती. सो ती बी आयिल्ली अशी करून अकस्मात हो वाटेर दिसलो मागीर हेका घेवन आयली रिटर्न. सो तो बी मुमेंट हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्लो म्हळ्यार सांगलें तुमकां की अशें अशें म्हाजे सबस्क्रायबर येयला सगळें दाखयल्लें तुमकां. आनी हो म्हाजो सेकंड एक्सपिरियन्स. सो अशी करून ती आयली आनी अशें करून जेन्ना कोण अनएक्सपेक्टेड सांगनासतना अशी सरप्रायज दिवपाक येता पळय तेन्ना खूब बरें दिसता न्ही रे. हांव आबूज जालें म्हळ्यार आबूज जालें अशें करून. अरे आमगेर आनी कोण येयला वळखना आतां GA पासिंग हेका दिसलें म्हागेलें वळखीचें म्हाका दिसलें हेजे वळखीचें म्हणून. सो आमकां दोगांय दिसलें. मागीर तेणें म्हटलें ना आमी तुमचे सबस्क्रायबर तुमचे व्हिडिओ पळयता सो तुजो गाडयेचो लोगो पळयला आनी पाय या म्हणपाक लागलें अशें. मागीर आपयले बी भितर. ती येवपाक रेडीच नाशिल्ली न्ही भितर येयना म्हणटाली वता अशें. आमी बी वचपाक रेडी जाल्ले न्ही. मागीर आतां इतले पयसुल्ल्यान ती आयली आनी घरा भायल्यान कितें धाडटा मागीर यो म्हटलें बसली. इवन हांवें अशें कितें अशें म्हळ्यार कितें आसलें आमी तेन्ना वचपाक बी भायर सरले न्ही सगळें बंद सगळें ओपन करता म्हळ्यार म्हाका टायम विंडो ओपन करता दारां ओपन करता अशें करून. सो मातशी 1-2-3 मिनटां बसली ती आनी तांकांय लेट जातालो वचपाक. सो मेळ्ळी बीन आनी गेली मागीर 1-2 पीक काडले आनी. बट तुमकां सांगता इतलें बरें दिसता जाणा अशें करून कोणी मेळटा तेन्ना. इवन अशें घरा कडेनच न्ही आतां आमी खंय खंय वता. काल जे हांवें हळडीचो व्हिडिओ तुमच्या वांगडा शेअर केला पळय थंय बी म्हाका म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळी. ती बी मडगांवची हळडी केल्ली ती म्हळ्यार जेंगेर आमी गेल्ली पळय न्हू हळडीक. सो तेंची ती रिलेटीव ती बी म्हाका आपोवपाक लागली आनी सांगपाक लागली तूं तुजे व्हिडिओ आपोवन पळयता आपल्याक आवडटा. हेका सोदताली हो वचून आनी घरा कडेन आशिल्लो हेका बी विचारताली. सो अशें करून तुमी जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना खूब बरें दिसता. इवन अशें न्ही की हांव खंय वता तेन्नाच मेळटा. इवन आमच्या हांगासर सुद्दां कितें फंक्शन बी आसता पळय आतां कृष्णा मुर्ते कडेन जेन्ना आमी गेली त्या दिसा आमी सार्वजनीक हळदी कुंकू सेलिब्रेट केल्लो पळय त्या दिसा बी म्हणून इतले सबस्क्रायबर मेळ्ळा इतले व्हिवर्स मेळ्ळा इतली यूट्यूब फॅमिली मेळ्ळा भरपूर. सगळीं येता ती सांगतना तुका आमी पळयलें थंय तूं देवळान भितर तुका मेळपाक मुद्दम आमी देवळान येयल्या म्हळ्यार अशें क्रिश्चन्स बीन आशिल्ली ती भितर येवन आशिल्ली भायर प्रोग्रामाक बसले ती बी येवन सांगपाक लागली इतलें बरें दिसता. आनी आतां आमच्या घरा कडेन अशें करून येवप तुमी मुद्दाम इतल्या पयसुल्ल्यान हांगासर येता बी इतलें बरें दिसता जाणा. आतां कोणाक खबर आसा हे एरिया खबर आसा ती येता ओके बट कोण खबर ना ती बाबडे लोकांक विचारून येता बी म्हळ्यार आनी खूब बरें दिसता मेळटा. म्हळ्यार हांव खंय वता आतां तुमकां हांव नांवान वळखता. सो हांवें काय तुमकां तोंडान पळोवना केन्ना अशें भायर खंय तुमी मेळ्ळी बस जाल्यार हांव तुमकां वळखचें ना तुमी म्हाका वळखता कित्याक तुमी म्हाका पळयला हांव कशें दिसता कितें तें. सो तुमी मागीर जेन्ना अशें करून सांगता पळय न्हू हां आमी तुजे व्हिडिओ पळयता आमकां आवडटा म्हणून खूब बरें दिसता. अशें दिसता हां नाका इनकम येवं ना येवं तें येयना जाल्यार कसो करता बट तुमी इतले व्हिडिओ पळयता तुमी म्हाका इतले एप्रिशिएट करता खूब बरें दिसता. इवन मेळटा तेन्नाच न्ही म्हटल्यार अशें कमेंट करतात मॅसेजीस करता. कितलीं जाणां आसा जे इन्स्टाचेर मॅसेजीस करता. इवन हांव मागीर अशें बरें कोण उलयता करता म्हळ्यार अशें रेगुलरली मॅसेज बी करता मागीर कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करप जाता. कितलीं जाणां आसा जी फोन करता गोंया आसा न्ही गोंया भायल्यान सुद्दां फोन करता इंडिये भायल्यान सुद्दां फोन करता US UK साकून बी फोन येता. खरेंच बरें दिसता. ती अशें म्हणटा ना आमी रॉंग टायमार बी फोन करूं ना न्ही रॉंग टायमार सुद्दां फोन केल्या न्ही जाल्यार तुमचे कडेन उलोवपाक बरें दिसता कांयच असो प्रॉब्लम ना. तुमी इतले म्हाका मुद्दम
फोन करता तुमी जशी तुमच्या फॅमिलीक कॉन्टॅक्ट करता तेंचे कडेन बरें रिलेशन दवरता तशेंच म्हाका बी तुमी तुमची फॅमिली समजून इतले कॉन्टॅक्ट करता इतली बरी रिस्पॉन्ड करता बरी मेसेजीस करता बरे कमेंट करता म्हाका खूब बरें दिसता आनी जेन्ना कशें करून खंय कोणी मेळटा पळय तेन्ना तर म्हाका इतलो एक्सायटमेंट त्या प्लेसीसान घरा कडेन फूल डे हांव तेंच उलयता आनी ती मेळ्ळी न्हू तिणें अशें म्हटलें न्हू बरें दिसलें न्हू अशें हांव हेजे कडेन तेंच डिस्कस करता माक फोन केलो माक सांगप मागीर हें सगळें म्हाजें चालूच आसता सो तुमी जर केन्ना खंय मेळ्ळी मुद्दाम येवन जाप करता म्हाका बरें दिसता खूब 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 बरें दिसता तुमकां मेळपाक येणं हांव सदांच ते फोटोज आतां कोण कोण मेळटा पळय सदांच तेंच्या वांगडा फोटो काडून शेअर करप जावं व्हिडियो शूट करप हें सदांच एवरी टायम करना मोस्ट ऑफ द टायम करना एवरी टायम सो मोस्ट ऑफ द टायम हांव हें सगळें करना 99% करना केन्ना चुकून व्हिडिओ स्टार्ट आसतना कोणी मेळो जाल्यारच नाल्यार अशें करून केन्ना एक फोटो बी काडलो जाल्यार आतां कितली सबस्क्रायबर मेळटा म्हाजे जे म्हाज्या वांगडा फोटो बी काडटाना एक फोटो काडया काय म्हणून हांव तांकां हय फोटो काडया म्हणटा बट हांव ते सगळे फोटो काडप एंड ऑल करना कित्याक की म्हाका तो रियल मुवमेंट जो आसा पळय तो एन्जॉय करपाचो आसता रादर दॅन कॅप्चरींग द मुवमेंट सो हांव तेच एन्जॉय करता ती मेमरी कॅप्चर करून दवरिता सो म्हाका खूब बरें दिसता तर तुमचे कडेन उलयता 10-15 मिनटां सुमार गेली चलात तर भायर सरता हाणें ऑलरेडी गाडी बी जी आसा पळय न्हू ती भायर काडली मागीर हांव हांगाच उरतलें सो टायम जाता न्ही खूब ताका लागून हो म्हणपाक लागलो बेगीन या अशें म्हणून सो चलात तर या फर्स्ट टायम म्हाजो हो एक्सपिरियन्स भायलो म्हळ्यार इतले लेट नायट खंय वचपाचो फर्स्ट एक्सपिरियन्स म्हाजो चलात तर फर्स्ट एक्सपिरियन्स एन्जॉय करूया लायफान वरायटीज ऑफ एक्सपिरियन्स आसा पळय ते घेवपाकूच जाय ना हें हांवें केन्ना करूं ना तें हांवें केन्ना करूं ना अशें म्हणप ना सगळो मुवमेंट जो आसा पळय तो एन्जॉय करपाक जाय अशें म्हणून आमी आतां भायर सरला चलात तर येतली रोखडी विथीन 1 आवर अशी येवया हाणें म्हाका सांगला टोटल 1 आवर 10 म्हटल्यार तरी येवया अशें म्हणून सो पळोवया थंय कशें कितें शूट करप जाता पळय न्हू तें तुमच्या वांगडा शेअर करता आसता थंय खूब कितें अशें प्रोग्राम बीन पळोवया कशें कितें शूट करप जाता तें सो जें कितें शूट करपाक पॉसिबल जाता पळय न्हू तें शूट करून दाखयता तुमकां ओके चलात तर पयलीं शूज बी घालता आनी भायर सरता सो भायर पळयात कितलो काळोख जाला तो स्टार्स बी दिसपाक लागले आनी हांव पळय हांगा गाडी बी काडली कितलो काळोख जालो रे न्ही सो आमचो फर्स्ट एक्सपिरियन्स इतले लेट एक्चुली आमचो हो टायम हेज्या पयलीं टायम आसता जो आमी भायर म्हळ्यार भायर जावन खंय येता आज फर्स्ट टायम आमी ह्या टायमार भायर सरता ओके जाल्यार रस्त्यार कोण ना हाय राव रे ओके चलो सो आमी न्ही कारवार पावली आनी पार्किंग खंयच्यान फूल पळयात आतां इतली पयस जाल्यार लोक चलत कशे गेल्या तें बी टेंशन म्हाका कितले पार्किंग फूल लोकांनी रस्त्यार बी दवरून गेल्या अबे हेण कोणें बलेनो काडली हांव रावल्लो दिसता हा तो काडटा आनी आपूण घुसयता म्हणून कितले पार्किंग फूल पळय अशें खंय त्या वाटेच्यान काडपा न्ही हांगसर हेका लागून गर्दी ती बावा बाय एका स्टेज हांगाच न्ही
भरपूर वयर वयता म्हणटा चंदेरी आमगे एकटो ल्हान येता हो व्हडला आनी हय आमी ते या जायंट विलाचे ते 20 रुपीसा तुगे ड्राय फ्रुट्स आनी ते सगळे सो ह्या वाटेन मातशी गर्दी कमी आसली थंय कितें रे बाबा पांये घालपा जागा ना सो इतली गर्दी चलपा मेळना इतली गर्दी आसा शूट करपा सोडून आमकां चलपाक मेळना काय घेवू कितें सोडू कांयच कळना गर्दे पण अशें भोंवतलेले दिसाचे आपले आनी रातचे वचपा प्लॅन तुगेलो तशें कितें आसा मेन डोरा गरजेची नॉन स्लीपरी स्लीप जातली आहे स्लीप जावपा ना 100 का जोडी बरें आसा न्ही स्लीप जाता न्ही तांब्याचे आसतला पळय तांब्याच कितें ऑप्शन आहा रे तांबे का और ये प्लेन वाला इधर 100 जिस्म का